प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या वेळार म्हज्या भाव भणंदो, हांव देवाचें उतर उलयता आयच्या दिसाक. आयडलट्री मुर्तीची पुजा जावन आसा. आनी आमी पळयता म्हज्या भाव भणंदो, बायबल आमकां सांगता, देवाचें उतर आमकां सांगता, साम्स 86 वर्स 8 बरयलेलें आसा. साम्स 86 वर्स 8 बरयलेलें आसा. Among gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. आमी पळयता सामी सांगता देवाक दुसरे फॉल्स देव आसा, तांच्या भितरलो एकलो पर्यंत तुज्या भाशेन न्हय. आनी हांव पळयता बायबल सांगता देर इज ओन्ली वन गॉड, एकूच देव आसा. आनी देवाक लागतलो संवसारान कोणूच ना म्हणलो म्हज्या भाव भणंदो. नन इक्वल लायक गॉड. देवाच्या सारको आनी देवा भाशेन ह्या संवसारान कोणूच ना, खंयचीच ओस ना. आनी ताका लागून आमी पळयता आयजाया 40 आनी वर्स 25 अशें बरयलेलें आसा. To whom then will ye liken me, or I shall be equal, say the Holy One. देव म्हणटा म्हज्या सारको कोण आसा? म्हाका लागतलो कोणूच ना म्हज्या भाव भणंदो. देव सांगता, देव म्हणटा म्हज्या सारको कोण ना, म्हाका लागतलो कोणूच ना. आमी पळयता हांव देवाक कसलें फॉर्म ना म्हज्या भाव भणंदो. जेजून सांगलेलें आसा गॉड इज अ स्पिरीट. देव म्हणलो आत्मो जावन आसा. पूण देव पळयता, ताका कान आसा, तो आयकोंक शकता, तो उलयता, तो चोरें कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता, देवाक आयकूं येता, देवाक खबर आहा. पूण ताका आमच्या भाशेन फॉर्म ना म्हज्या भाव भणंदो, मनशाच्या भाशेन. देव जावन आसा, आत्मा म्हणलेलो आसा, आनी तो ओमनी प्रेझेंट जावन आसा, आख्ख्या संवसाराक आसा. कितेंच ताच्या मुखार लिपोन उरता तसलें ना म्हज्या भाव भणंदो. आनी ताका लागून हांव आयच्या दिसाक आमी पळयता 3 भाशेची मुर्ती जो बायबलाचेर आमकां वॉर्निंग दिलेली आसा. देव जेन्ना सिनाय दोंगराचेर देंवन येयलो तेन्ना देव खूद उलयलो लोकां कडेन म्हज्या भाव भणंदो. लोकांनी ताचो ताळो आयकलो, लोक भिलो, गोड आनी सगलो उजो आनी खाडूक त्या सिनाय दोंगराचेर. आनी बायबल सांगता सिनाय दोंगराचेर म्हणटा देव देंवन येयलो म्हणटा. आनी देवान हे मोजेसाक लॉ दिले आपल्याच्या पोरजेक सांगपाक म्हज्या भाव भणंदो. आनी आयज आमी पळोवया 3 भाशेची मुर्ती. आयज आमी सबार जाण आमी चिंता म्हज्या भाव भणंदो. मुर्ती म्हणल्यार एकूच भाशेची, हातराची लाकडाची ना म्हज्या भाव भणंदो. आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार 3 भाशेची मुर्ती. आनी पयली जावन आसा फिजिकली मुर्ती जावन आसा, जावं फातराची, लाकडाची, कसली आयज खंयच्याय मनशांनी मुर्ती केलेली आसा जाल्यार बायबल सांगता हो मनीस फुलीश म्हणलेलो आसा, नेडार म्हणलेलो आसा. लॉस त्या मनशाक जो देवाक सोडून वस्तूंनी आपल्या हातीन केलेले ते वस्तूक तो वर्शीप करता. देव म्हूण सजमोन उगडासाक तो मुर्ती कोत्ता. ह्या मनशाक लॉस जावन आसा. कोणूय तो जावं, पाद्री, पोप, बिशोप, खंयचोय मनीस, खंयच्या धर्माचो मनीस देवाक सोडून रोचणेक तो वर्शीप करता जाल्यार, हातीन केले ते वस्तूक तो वर्शीप करता जाल्यार ह्या मनशाक लॉस जावन आसा. आनी कितें जावन आसा हें जावन आसा, तो मनीस देवाक ओकून हालोलो मनीस जावन आसा. आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणजे देवान 10 मानमेंट दिलेले आसा. एक्सोडस चॅप्टर 20 कोंकणी बायबलाचेर आमकां मेवतले सुटका चॅप्टर 20. आनी थिंगा बरयलेलें आसा म्हज्या भाव म्हणजे देवान खूद आपल्या बोटांनी बरोवन त्या मोजेसाक दिलेले आसा. आनी तितूलो पयलो मला असो बरयलेलो आसा. एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 3. Thou shalt have no other gods before me. म्हज्या भायर तुमकां आनी खंयचोच देव ना, दुसरो देव म्हणलेलो ना, खंयचोच हातराचो, लाकडाचो आनी कसलोच देव म्हणलेलो ना. त्या देव न्हय, त्याक देव सांगता हांव एकलोच देव म्हणलेलो आसा. आनी देवाक कोणाच्यान करपाक जायना म्हज्या भाव भणंदो. ताका हातीन करपाक जायना, ताका भाजून करपाक जायना, ताका पिठाचो करपाक जायना. आमी पळयता कोदेल केन्नाच मनशाक करूंक शकना, पूण मनीस कोदेल करूंक शकता. तेच परी मनीस केन्ना देवाक करूंक शकना म्हज्या भाव म्हणटो. पोत्तें जाल्यार देवान मनशाक केलेलो आसा. आनी ही पयली जावन आसा आयडलट्री. आमी पळयतले मुर्तीची पुजा जावन आसा. देवान वॉर्निंग दिलेलें आसा, म्हज्या भायर तुका खंयचो देव ना. आनी उपरांत दुसरो मानमेंट सांगता वर्स 4.
thou shalt not make unto thee any graven image. तुका ओ तुज्या बुसपाक लागून उगडासाक लागून देव म्हणटा thou shalt not make unto thee any graven image. कसलीच मुर्ती कोण नाका म्हणलेली आसा, कसलीच. आनी उपरांत सांगता लायकनेस ऑफ एनीथींग, कसलीच लायक सिमिलर तू कोण नाका म्हणलेलें आसा, कसलीच कोण नाका. दॅट इज इन हेवन अबाव, जे स्वर्गाचेर वयर आसा, चोंद्रीम, सुर्या आनी नखेत्रां, दुसरे गॅलॅक्सीज आसा, ओ देव आसा स्वर्गार, कसलेच वस्तूची कोण नाका, ओ देवाची कोण नाका, कसले सान मून कोण नाका. ओ दॅट इज इन द अर्थ, ओ तर कितें दिश्टी पडटा, जावं खाव. आमी पळयता साबार लोक पाड्यांक बुसता हिंदुवाच्या धर्मांनी, हातरांक, ओ मनशांक, ओ जनवरांक, ओ दादलो, ओ बायल, हाची मुर्ती कोण नाका. आनी उपरांत देव सांगता, लिसन कितें म्हणलेलें आसा, देव सांगता ताची मुर्ती कोण नाका. आनी जमनी भितर, वॉट इज इन द वॉटर बिनीथ अंडर द अर्थ, ऑर दॅट इज इन द वॉटर बिनीथ अंडर द अर्थ. ओ जमनी, ओ उदकान कितें आसा, नुस्त्याची जावं आनी कसल्या वस्तूची जावं. आनी दाव शाल नॉट बाव दाव thyself टू देम. आनी तूं ताच्या मुखार मुर्ती करून ताका पांय पडनाका, उलय नाका, रोजार करूं नाका ताका. or nor serve, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. O ताका सर्व करूं नाका, पुजा करून ह्या फातरांक ओ लांकडांक. I am the Lord thy God, I am a jealous God. देव कितें म्हणटा, जो कोण मुर्ती करून हातराची लांकडाची मुर्ती करता आनी ताका पांय पडटा, सर्व करता, ओ तें कोण मागता, देव म्हणटा आय एम जेलस गॉड म्हणलेलो आसा. कित्याक जेलस जावन आसा, कित्याक देवान मनशाक हाली आपल्या पासून रचलेलो आसा म्हजे भाव बंधू. आनी जर तर देवाक सोडून खंयचोच मनीस हातरांक आनी लांकडांक ओ हातीन केलेले वस्तूक तो वर्शीप करता जाल्यार देव म्हणटा आय एम द जेलस गॉड. आनी कितें म्हणलेलें आसा, विजिटींग द इनिक्विटी ऑफ द फादर्स अपॉन द चिल्ड्रन अंटू द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन दॅट हेट मी. जो कोण म्हाका सोडून मुर्त्यांक वर्शीप करता जाल्यार देव म्हणटा चवथे पासून पिळगेचेर आपूण पनिशमेंट धाडटलो, ओ श्राप धाडटलो. आनी तेंच न्हय, देवान सांगलेलें आसा वर्स 23 त्याच चॅप्टराचेर, एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 23, ye shall not make unto me a gods of silver. कसल्या सिल्वराचे गॉड तूं करूं नाका हांव म्हूण सजमोन. neither shall ye make unto you a gods of gold. ओ तुमकां पासून भांगराचे कसलेच देव करूं नाका. देवान क्लियर सांगलेलें आसा मुर्ती गोड नाका म्हूण उगडासाक पासून म्हजे भाव म्हणू. जर तो देव सांगता मुर्ती गोड नाका आनी तूं उगडासाक करता जाल्यार बायबल सांगता तूं डिसोबे करता, तूं देवाचें उतर आयकना. आनी देवान सांगलां गोड नाका म्हणटोच मनशान कायदो जावन आसा घडपाचो न्हय, कित्याक देव हातरा सारको न्हय म्हणलेलो आसा. देव म्हणटा म्हज्या भायर तुमकां देव ना, हांव जिवो देव, आय एम द लिवींग गॉड. आनी देवाचे मुखार मुर्ती केन्नाच रिप्रेझेंटींग जावपाक जायना, इक्वल जावपाक जायना, कित्याक तो हातोर जावन आसा, लाकूड जावन आसा म्हजे भाव बंधू. तेंच आमी पळयता बूक ऑफ ड्युट्रोमनी आनी चॅप्टर 4 थिंगा अशें बरयलेलें आसा म्हजे भाव बंधू, हे मुर्ती जावं ती दादल्याची ओ बायलेची पासून कोण नाका, फिमेल टायप केन्ना कोण नाका म्हणलेलें आसा. ड्युट्रोमनी चॅप्टर 4 वर्स 16 बरयलेलें आसा, 15-16. Take ye therefore a good heed unto yourself, for ye saw no manner of simulated on the day that the Lord spoke unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest you corrupt yourself. तुम्ही तुमकांच करप करशात. आनी देव कितें म्हणटा, and make you a graven image, a simulated of any figure, likeness of male or female, or likeness of beasts or of the earth, or likeness of fowl, winged fowl fly in the air, or likeness of anything creep on the ground. नुस्त्याची आनी कसल्याच वस्तूची मुर्ती कोण नाका, मेल एर फिमेल, दादलो बायल, मॅरीची ओ जेजूची खंयच्या सांतांची सांगलेलें आसा मुर्ती कोण नाका म्हणून देवान सांगलेलें आसा. आनी जो कोण मुर्त्यांक वर्शीप करता, बायबल सांगता देवाचो पनिशमेंटाक तो दल्लोलो आसा म्हणलेलो आसा. आनी हे मुर्ती तुज्या घरांत हाडी नाका म्हणलेलें आसा. ड्युट्रोमनी चॅप्टर 7 वर्स 26 अशें बरयलेलें आसा, 25 आनी 26 अशें बरयलेलें आसा. द ग्रेवन इमेज ऑफ दियर गॉड ही शाल बर्न. देव सांगतात दुसऱ्या राष्ट्रांचे पळय ते देव आसा, हातरांच्या लांकडाचे ताका लासा म्हणलेलो आसलेले देवान. thou shalt not desire the silver or gold in them, nor take unto thee. Thou shalt be a snare thereon. It is an abomination
टू द लॉर्ड दाय गॉड. ही मुर्ती जावन आसा घाण हाडटा तसली म्हज्या भाव बंधू. आनी देवान कितें सांगलां लिसल, neither thou shalt bring abomination in thy house, ye corrupt, thou shalt be cursed like unto them, but thou shalt utterly detest it, for thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. देव सांगता, बायबल सांगता, ही म्हणटा मुर्ती शिरापाच्या ता वयली तेजे शिराप आसा. आनी तेका लागून म्हज्या भाव बंधू, देवान सांगलेलें आसा ही मुर्ती तुमी करूं नाका. कित्याक देवाक ओबिडन्स जाय. देवान केन्ना सांगो ना मुर्ती तूं कर उगडासाक म्हणून ओ घरान हाड म्हणून. पत्तें जाल्यार देवान सांगलेलें आसा हे मुर्ती तुमच्या घरांत हाड नाका, तांचे शिराप काडलेलो आसा. जरी तो देव सांगता मुर्ती करूं नाका आनी घरान हाड नाका, आनी जर तर दवर एका मनशान केलें जाल्यार माय फ्रेंड, यू आर डिसओबेईंग गॉड, यू आर नॉट लविंग गॉड, यू आर हेटिंग गॉड. आनी आमी पळयता बायबलाचेर बरयलेलें आसा, जो कोण मुर्त्यांक वर्शीप करता ओ मुर्ती देव म्हूण सजमता, गॉड हेट दॅट पर्सन, देव ताका हेट करता म्हणलेलें आसा. Deuteronomy 16:22, neither shall thou set thee up any image which the Lord thy God hate. देव मुर्तेक हेट करता. देवान सांगलें कसलीच मुर्ती करूं नाका, ओ सेटअप करूं नाका, ओ इमेज करूं नाका जी हातीन केलेली फिजिकली मुर्ती जावन आसा. ही पयली मुर्ती जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी सेम चॅप्टराचेर ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 27:15 बरयलेलें आसा. लिसन, curse is the man that make any graven, any image, or molten image, हातीन केलेली कांतयलेली, an abomination unto the Lord. हें जावन आसा देवाक घाण हाडटा तसली वस्त. The work of hands of the craftsman, ही कोणें केल्या मुर्ती? हातीन केल्या म्हणटा. And put it in secret place. आनी हूंय दवरलेलें आसा, आल्तारांचेर दवरलेलें आसा, लोकांक ओमो जेवपाक, ओ लोक ते कोणें मागपाक. And all people shall answer and say amen. आमी कोच्चे ना मुर्ती न्हय म्हूण कांतयलेली मुर्ती करपाक ना. आनी तेका लागून म्हज्या भाव बंधू, जो कोण मुर्त्याक वर्शीप करता आयज, ह्या मनशाक खरो देव मेळना. कोण तो जावं, पाद्री, पोप, हुंयचो लोक धर्माचो, जो देवाक सोडून मुर्त्यांक वर्शीप करता. कित्याक देव मुर्ती न्हय, देव हातून न्हय, देव लाकूड न्हय, देव जीव देव जावन आसा. आनी आयजाया 44:15 अशें बरयलेलें आसा. लिसन, कितें म्हणलेलें आसा तें. आयजाया चॅप्टर 44:15 ऑनवर्ड हो चॅप्टर तुमी आजू जाल्यार तुमकां मेवतले म्हजे भाव बंधू. आनी देव हिंगा कंडेम करता. देव त्या मनशाक कंडेम करता. एक लाकूड हाडटा, लाकूड हाडून तो लाकडाची मुर्ती करता आनी अर्द्या लाकूड तेजें जोवता आनी अर्द्या लाकडाचो देव करून त्या लाकडा कोणें उलयता. आनी तो म्हणटा वस लिसन, वस कितें म्हणटा आमी पळयता 9, that they that make a graven image are all them vanity, and their destructible things shall not profit, and they are their own witness, they see not nor know that they may be ashamed. देव कितें म्हणटा? देव म्हणटा मुर्ती करता तो, ताका अकल ना, ताका गिन्यान ना, ताका कितेंच ना म्हणटा म्हज्या भाव बंधू. आनी लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. वर्स 17, and residue therefore make a god. उरलेल्या लाकडाचो तो कितें करता? देव करता, even a graven image, and he fell down unto it, आनी तो उपरांत पांय पडटा त्या लाकडाक, and worship it and pray unto it and said, deliver me, for thou art my God. कोणें करता तो? लाकडा कोणें हाडलेलें लाकूड? आपणेच हाडलेलें आसा तें लाकूड. खंयच्या रानांतलें अर्दें लाकूड तेणें कातरलां आनी अर्द्या लाकडाचो तेणें देव केला. आनी तो लाकडा कोण उलयता, ते कोणें मागता, ते कोणें पांय पडटा. आनी ही जावन आसा घोच जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. दर एका मनशाची जो कोण खऱ्या देवाक ओळखना तो मुर्त्यांक वर्शीप करता तितल्याची जावन आसा. कित्याक आमी पळयता साम्स आमी आज जाल्यार 135 अशें बरयलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा साम्स म्हज्या भाव बंधू. आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पळोवया. 9 मनीस म्हज्या भाव बंधू. साम्स 135 आनी वर्स 15.
द आयडल्स ऑफ द हिथन्स आर सिल्वर. ऑन बार तेंचे देव. ऑन बार ती म्हणल्यार कोण? जो देवाक खरें ओळखना तांचे देव. जो कोण आयज आयडल वर्शीप करता, मुर्त्यांक वर्शीप करता, तो खऱ्या देवाक ओळखना देखून तो मुर्त्यांक वर्शीप करता. हिंगा बरयलेलें आसा, द आयडल्स ऑफ द हिथन्स आर सिल्वर अँड गोल्ड, द वर्क ऑफ मॅन हँड. मनशाच्या हातींनी केलेले देव म्हणलेले आसा तेका. त्या हातींनी कितें केलेलें आसा? कितें केलेलें आसा ह्या मुर्त्यांक? दे हॅव अ मावथ. तेणें मावथ केलेलें आसा, पूण ते मुर्ती उलयना. दे स्पीक नॉट. द आयडल्स ऑफ द हिथन्स आर सिल्वर अँड गोल्ड, द वर्क ऑफ मॅन हँड्स. हांव पळयता आयडल ऑफ द हिथन म्हणल्यार कोण जावन आसा? जो ऑन बार ती, जो देवाक ओळखना, जो खऱ्या देवाक ओळखना, तांचे देव जावन आसा. कोण जावन आसा? हातींनी केलेले गोल्ड आनी सिल्वराचे देव म्हणलेले आसा म्हजे बाळ म्हणून. खऱ्या देवाक तो ओळखना देखून तो मुर्त्यांक वर्शीप करता, आनी ती मुर्ती जावन आसा ताचो देव, न खरो देव. कित्याक तो मुर्त्यांक वर्शीप करता? कित्याक ताका खऱ्या देवाची वळख मेळोना म्हजे बाळ म्हणून. आनी लिसन, दे हॅव अ मावथ. तांकां तोंड कांतोयलां म्हणटा ह्या मुर्त्यांक, बट दे स्पीक नॉट. पूण ते मुर्त्यो उलयना, पूण लोक मुर्त्यां कोणें उलयता. आयज दे हॅव, तांकां दोळे केलेले आसा, दे सी नॉट, पूण ते मुर्त्यो पळयना. दे हॅव इयर, तांकां कान केले कांतोवन, बट दे हियर नॉट, पूण ते मुर्ती आयकयना. कित्याक ते आमचे भाशेन न्हय म्हजे बाबडो. नीदर इज दे एनी ब्रेथ इन दियर माउथ. आनी ताचो कसलो सुस्कार सुटना मुर्त्यांतलो, कित्याक ते हातोर आनी लाकूड जावन आसा. दे दॅट मेक them are like unto them and everyone that trust in them. जो कोण मुर्ती कोत्ता तो मुर्ती सारकोच, आनी मुर्त्यांचेर विश्वास दवरता तोय तसोच म्हजे बाळ म्हणटो. आनी तेका लागून पॉल बूक ऑफ रोमन चॅप्टर 1:25 अशें बरयलेलें आसा, who changed the truth of God into a light. देवाचे स्वताचे बोलदेक ताणें फोट आयकली. फोट कोणाकडच्यान आयकली? देवचाराकडच्यान. आनी देवाचे स्वताचे बोलदेक ताणें फोट आयकली. And worship and serve the creature more than the creator, who is blessed forever. आनी देवाच्या स्वताचे बोलदेक ताणें रचणाराक सांडलो म्हणटा. आनी रचण्याची जें कितें देवान रचलां तेका ते उलोवपाक लागले, ताका वर्शीप करपाक लागले, ताका पांय पडोवंक लागले, आनी ताका देव म्हूण सजमून घरांनी हाडूंक लागले, घरान ताका वर्शीप करूंक लागले. पूण हे कोणें केलें? हें सगलें मनशांनी केलेलें आसा म्हजे बाळ बंधू. आनी ताका लागून पॉल कमांड करता क्रिस्तांवांक म्हजे बाळ बंधू. 1 Corinthians chapter 10:14 अशें बरयलेलें आसा, wherefore my dearly beloved flee from idolatry. ह्या मुर्तीची पुजेल्लो पयस सोरा म्हणलेलो आसा. कित्याक म्हजे बाळ बंधू, हे मुर्ती कांयच न्हय जावन आसा पयले सद्याक, लाकूड आनी फातर. पूण दर एका मुर्त्याच्या हाडल्यान कोण आसा? देवचाचें स्पिरीट आसा. ज्या घरांनी मुर्ती दवरलेली आसा त्या घरांतल्यान म्हज्या बाळ बंधू कसलीय जावं, मॅरीची जावं, जेजूची जावं, जी मुर्ती घरान दवरलेली आसा उगडासाक म्हणून, त्या मुर्तीच्या हाडल्यान म्हज्या बाळ बंधू देवचाचें स्पिरीट आसा. आनी ताका लागून लोक ते देव म्हूण सजमता, आनी ते डिमन एट्रॅक्ट करता हे मुर्ती खऱ्यान देव म्हणून, वो ते कोण ते मागता, वो ते कोणें ते मागता ते मेवता. कित्याक देवचार असले मिलाग्री करूंक जाणा, मुर्त्या वरवीं ते दिवपाक जाणा, मॅजीक करूंक जाणा, मिरेकल करूंक जाणा, सायन्स करूंक जाणा. आनी ताका लागून लोक सजमता म्हज्या बाळ बंधू मुर्ती खऱ्यान देव म्हणून. आनी ते मुर्ती दिमन ताका ओडून वता मुर्त्यांक कोणें मागोंक, ओ प्रे करूंक, ओ रोजरी करपाक. आनी बायबल सांगता ही असले फातरांचे लाकडाचे मुर्त्यांक वर्शीप करता ते देवाक ओळखना, आनी तेजी इटर्निटी इन हेल जावन आसा. ही पयली मुर्ती जावन आसा फिजिकली हातरांची लाकडाची, ही पयली मुर्ती जावन आसा. देव म्हूण सजमोन हातराक, ओ लाकडाक, ओ झाडाक, ओ सान, ओ कोणाकूय वर्शीप करता ती जावन आसा पयली मुर्ती. ताका लागून म्हज्या बाळ म्हणा ही दुसरी मुर्ती जावन आसा बायबलाचेर आसा, ती जावन आसा कवटस, आस. आनी पयली आमी पळयलेली आसा पयली मुर्ती फिजिकली जावन आसा हातराची लाकडाची. देवान कोण नाका म्हूण सांगलेली आसा, कित्याक ते कुड्डे देव, तांकां दोळे केल्या पूण दिश्टी पडना. आनी तो कमांडमेंट जावन आसा दर एका मनशाक. आनी जर तर तूं आयकोना जाल्यार म्हजे बाळ म्हणटा यू हॅव टू पे द पेनल्टी इटर्नल हेल. जर तर तुवें आयकोना जाल्यार देवाचें उतर, तुवें मनशाचें आयकलां जाल्यार, हुंच्या पाद्रीन तुका सांगलां जाल्यार मुर्ती कोर म्हूण उगडासाक, यू वील बी गेट पनिश एंड प्रिस्ट एज वेल. पाद्रीकूय आनी त्या मनशाकूय कोणें ताका सांगलाय तेकाय दोगांयकूय देव पनिशमेंट दितलो इटर्नल हेल म्हजे बाळ म्हणटा. आनी दुसरी मुर्ती जावन आसा कवटस, म्हणजे आस. देवाच्या न्ही तूं हुंयच्याच वस्तूची ह्या संवसारान आस कोत्ता, पयशांची, दुडवांची, चेडवांची, ओ तूं मोग कोत्ता तुजो पायचो मायचो देवाच्यान चड.
वो तुज्या बायलेचो भुरग्यांचो हिवूय तुज्या जिवितान बायबल सांगता आयडॉलट्री म्हणलेली आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें बूक ऑफ कोलिशन चॅप्टर 3 वर्स 5. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, incontinent, affliction, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. मूर्तीची पुजा जावन आसा जी आस. मूर्तीची पुजा हाली फिजिकलीच न्हय म्हज्या भावंडो. जेन्ना तूं देवाच्यान चड ह्या वस्तूचो तो मोग करता, ह्या संवसाराचो तो मोग करता, तिवूय जावन आसा मुर्तीची पुजा जावन आसा. आमी पळयता बायबलाचेर जेजून खूब सांगलेलें आसा. कोणूय म्हज्याहून चड पायचो, मायचो, बापायचो आनी कोणाचो तो मोग करता, तो जेजून सांगलेलें आसा तो म्हाका लायक न्हय म्हणलेलें आसा म्हज्या भावान. लिसन बायबलाचेर एक स्टोरी आसा लूक चॅप्टर 14 आनी आमी पळयता लूक चॅप्टर 14 त्या जाग्यार म्हज्या भाव बंधू एक भाडकाराचें काजार आसता. आनी लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. आनी आमी पळयता थिंगा भाडकार धाडटा सर्वंटाक साफ सगळें जालें म्हणून आनी काम ऑल थिंग्स रेडी. आनी वर्स 18 सांगता लूक चॅप्टर 14 वर्स 18. And they all with one consist began to make excuse. The first said unto him, I have brought a piece of ground. एक बाट घेयलें आसा. I must need go and see it. हांव वचोन तें पळोवपाक जाय. आनी पळयता हांव कोणूच तें बाट घेयना म्हज्या भावंडो. आनी तें पयलें बगोर पयलें पळयता उपरांत घेता. आनी तेच परीत दुसऱ्यान सांगलें I have 5 of auction. I have to prove them. I pray thee have me excuse me. दुसरो म्हणटा आपण पाड्याचें जोत घेतलेलें आसा तें पळोवपाक जाय आनी कोणूच पयलें घेयना म्हज्या भावंडो. आनी तें पयलें बगोर पयलें पळयता आनी उपरांत तें टेस्ट करता. आनी तिसरो म्हणटा आय हॅव मॅरीड ए वायफ देफोर आय कॅनॉट कम. आमी पळयता हें जमीन ओ घर ओ तेजी बायल ओ तेजें कितें मॅटेरियल पळय कितें आसा तें ह्या मनशाच्या जिवितान म्हज्या भावंडो आयडल जाली, मुर्ती जाली. आनी तेच परी जेजूच्या फुड्यान एकलो मनीस येयलो इटर्नल लायफ सोदपाक. आनी तो जेजूक विचारता. जेजूक तो सांगता म्हज्या भावंडो. And he came to Jesus and said, Good master, what I have to do in order to gain the eternal life. हांवें कितें करूंक जाय सासणाचें जिवीत मेळपाक. आनी जेजू ताका सगळें सांगता. आनी जेजू म्हणटा तुका एक उणें आसा. कितें उणें आसा. जेजू म्हणटा one thing is lack is go thy way, sell whatsoever thou have and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Then come, take up the cross and follow me. And Bible says that जेजून ताका हें म्हणलें तेन्ना मार्क चॅप्टर 10 verse 22. And he was sad at his saying and went away grieved, for he had great possession. आनी जेन्ना जेजून सांगलें ईक आनी गरिबांक दी ते कोण घडोवना म्हज्या भावंडो. कित्याक तेज्या जिवितान ही गिरेस्तकाय देव जावन बसलेली आसली. आनी ताका लागून जी वोस तुज्या जिवितान पयली जालेली आसा देवाच्यान चड पयशे वा तुजी बायल वा कोणूय तें जावं ही जावन आसा मुर्तीची पुजा. आनी आमी पळयता म्हज्या भावंडो आयज साबार जाणांनी फिजिकली मुर्ती बाड वयल्या घरांतली फिजिकली मुर्ती बाड वयल्या पूण तेजे खरे मुर्ती म्हज्या भावंडो काळजान भितर आसा. आनी ताका लागून जेजू सांगलेलें आसा तुज्यान पयशांचो आनी देवाचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा. यू कॅनॉट सर्व गॉड एंड मामन. आतां देव तुज्या जिवितान देव वो पयशे तुज्या जिवितान देव जावन आसा. आनी ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा लोटाच्या बायलेचो उगडास कर. हांव पळयता लोटाची बायल सदां मारली बाय सोरोन येयलेली आसली पूण तेज्या काळजांची खरी मुर्ती आसली जी गिरेस्तकायची आशा ती ताच्या जिवितांतली वचोवन आसली. आनी तेच परीचे म्हज्या भावंडो आयज साबार जाण पास्टर लोकांचे तायस घेता, लोकांक फटयता, पयशे दिता, हेजे पयशे दिता, तेजे पयशे दिता, ओ प्रे करपाक पयशे दिता 5,000 आनी कोण 10,000. आनी हे भाशेन हे जावन आसा आयडल वर्शिपर जावन आसा. ताणें फिजिकली मुर्ती बाड वयल्या जायत पूण हे स्पिरिच्युअल मुर्ती जे काळजाची जे पयशांची आस चेडवांची आस वो आनी कसली आस ह्या संवसाराची आस. बायबल सांगता डू नॉट लव द वर्ल्ड
ओ त्याची आस करू नाका देवान खूब सांगलेलें आसा. बायबल सांगता कसल्याच वस्तूची आस करू नाका म्हणलेलें आसा. लव नॉट द वर्ल्ड or anything in this world. He who love the world, anyone who love the world, the love of the Father is not in that person म्हणलेलें आसा. जो कोण ह्या संवसाराचे वस्तू मोग करता ओ कित्याची आस करता देवाच्यान चड, ती जावन आसा त्याच्या जिवितान मूर्ती, आनी त्या मनशा सगळ्यान देवाचो मोग ना म्हणलेलें आसा. म्हजे भाव बंधू, आमी पळयता म्हजे भाव बंधू, डिझायर जावन आसा देवाच्यान चड. तूं डिझायर करता ह्या संवसारान कसल्या वस्तूचो, तुज्या देवाच्यान चड, ती जावन आसा तुज्या जिवितान मूर्ती. ओ यू युअर सेल्फ वील बी आयडल माय फ्रेंड. इफ यू ट्रस्ट युअर सेल्फ, तूं तुजेर पातयेलो आसा, तुज्या लुकाचेर, तूं कोणें तुज्या घमंडाचेर, तुज्या प्रायडीचेर, दॅट इज युअर आयडल माय फ्रेंड. दीस इज द आयडल इन युअर लायफ. आनी आमी पळयता बायबल आमकां सांगता म्हजे भाव बंधू, जेजून सांगलेलें आसा तुजो फ्रीज घे आनी तूं तुकाच मोर म्हणलेलो आसा. आनी आयचे दिसाक म्हजे भाव म्हणजे साबार लोक प्रिचर्स पास्टर्स ते कोणें फिजिकली मूर्ती ना जायत तेंच्या जिवितान घरा कोणें, पूण स्पिरिच्युअली मूर्ती तेंच्या जिवितान भरलेली आसा. पयशांची आस, पयशांचो मोग, पयशांचें जिवीत भितरल्यान पयशे पासून ते जियेता. ते कोणाचें कॅर करना, कोणाक हेल्प करपाक ना. म्हजे बाबा तायस घेता लोकांचे फोटी मारून, ओल्ड टेस्टमेंटचे बूक कोट करून, बूक ऑफ मलाची उजार करून असले आत्या हाते पत्ते करून लोकांचे पयशे जेवपाक. आयज हे पास्टर आनी हे प्रिचर म्हजे बाबा मुर्तीचे वर्शिपर जावन आसा. कित्याक मुर्ती हाली फिजिकलीच न्हय, मुर्ती जावन आसा देवाच्यान चड तूं पयलो तुज्या जिवितान मोग करता, जावं पयशे, तुजे बायल ओ कोणूय तो जावं, ती जावन आसा तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा. आनी ताका लागून देवान सांगलेलें आसा दाव शॅल नॉट कावट नेबर्स वायफ, नेबर्स हावस, ताचें ऑक्स, ताचो पाडो ओ कित्याचीच डिझायर करू नाका. आनी बायबल सांगता न्यू टेस्टमेंटान कोलिशन चॅप्टर आमी पळयलां, कोलिशन चॅप्टर 3 वर्स 5 ती जावन आसा मुर्ती जावन आसा. कवटनस इज आस म्हणल्यार मुर्तीची पुजा म्हणलेली आसा. म्हणजे तूं देवाक सोडून, रचणाराक सोडून तूं रचण्याची वर्शीप करता. इफ यू लव मनी, तूं देवाच्यान चड तुज्या पयशांचो मोग करता, ती तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा. आमी पळयता साबार जाणांक आयज दिसता जायत म्हजे भाव बंधू आपूण पयशांचो मोग करना. जसो रीच मॅन जेच्या फुड्यान येयलोलो आनी तो सांगता सोमी हांवें सगळे मंदमेंट पाळले आनी कितें उणें आसा. जेजून सांगलें इंक, तुजे पयशे आसा ते इंक आनी सगळे गोरिबांक हेल्प कर, गोरिबांक दुडू दी, गोरिबांक तूं पाव, गोरिबांक तूं आदार दी. तेका घडोवना म्हजे भाव बंधू. कित्याक पयशे ताच्या जिवितान एक मुर्ती जावन आसली आनी ताका खबर पासून नासली अनलेस जेजून ताका सांगल्या बरोबर. आनी तेच परी आयज साबार जाणांच्या जिवितान म्हजे भाव बंधू तांच्या जिवितान फिजिकल मुर्ती ना जायत, पूण जरी तो ती पयशांची आस आहा, पयशाचे जे जिवितान नंबर 1 जावन बसलेले आसा, ही जावन आसा ताच्या जिवितान मुर्ती आसा. आनी हेका लागून म्हजे भाव बंधू जुडास जावन आसा गूड एग्जाम्पल. जुडास प्रिचर आसलो, जेची खबर सांगतालो, सगळें करतालो, दुसऱ्यांक रिपेंटनाक आपयतालो, मिलाग्री करतालो, देवचार काडटालो, पूण ताच्या जिवितान मुर्ती आसली ती जावन आसा ताच्या जिवितान पयशांचो ताका मोग आसलो, तो सोदतालो म्हणटा बायबल सांगता. आनी जेजूक पासून ताणें निमाणो इंकलो म्हजे भाव बंधू. हो प्रिचर जावन आसा, चर्चीलो मेंबर जावन आसा, तो फिजिकली मुर्तीची वर्शीप करनासलो म्हजे भाव बंधू. ताच्या जिवितान फिजिकली मुर्ती नासली, पूण तेजे भितर कसली मुर्ती आसली, स्पिरिच्युअली डिझायर आसलें, कवटनस आसलें, कवट नासलें ताच्या जिवितान, पयशांचो मोग भितरल्यान. आनी ही ताच्या जिवितान ओडती मुर्ती जावन आसली म्हजे भाव बंधू. आनी साबार जाणांच्या जिवितान ही आयज मुर्ती आसा. ताणें घरांतले बाळ वयले जायत मुर्ती, वो तेंच्या घरान ना जायत, पूण पयशांचो मोग, पयशांची आस, पयशांक कोणाकूच पातयना, पयसो आनी तो, ही जावन आसा मुर्तीची पुजा. And these kind of people will go eternal hell, my friend, if they not repent, if they not test their salvation, if they are not test their heart. देवाक ताणें सांगूंक ना जाल्यार देवा म्हजी चवकशी कर, म्हज्या काळजान मुर्ते लिपलेले आसा ओ ना ते. लिसन कितें म्हणलेलें आसा इजिकल चॅप्टर म्हजे भाव बंधू. इजिकलान आमकां मेवता, देव उलयता म्हजे भाव बंधू. लिसन कितें म्हणलेलें आसा इजिकल, कितें बरयलेलें आसा तें. सन ऑफ मॅन, these men have set up their idol in their heart, idols in their heart, and putting stumbling block of their iniquity before their face. Shall I be inquiry of all of them? देव कितें म्हणटा इजिकल प्रोफेटा वरवीं, ताणें मुर्ती हुंय दवरलेली आसा तेजे काळजान. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. सन ऑफ मॅन, these men have set up their idols in their heart. हुंय दवरलेली आसा काळजान. आनी म्हज्या भाव म्हणटा फिजिकली मुर्ती हाच्या हून डेंजरस मुर्ती जावन आसा, भितरले काळजाच्या मुर्ती जावन आसा.
आनी हे तर मनशान वाडोवं ना ओ देवाच्या पवित्रत्व येवन ताका ट्रान्सफॉर्म करूं ना जाल्यार म्हजो भाव म्हणटा तेजें प्रिचींग आनी तेजें चर्चीन वयता पळय तें आनी देवाचो कोत्ता पळय तें आनी बायबल आसा तें नीडफूल जावन आसा उमत्या कोरश्याक उदक जावन आसा आनी ताका लागून आमी पळयता जुडास गूड एग्जाम्पल जावन आसा तो जेची ताका खबर आसली बायबल कोट करतालो स्क्रिप्चर कोट करतालो म्हजो भाव म्हणतो जेजूची खबर सांगूंक भोंवतालो पूण तो बायबल सांगता मुर्तीचो वर्शिपर आसलो आयडल वर्शिपर आसलो म्हजो भाव म्हणतो कित्याक पयशांक लागून ताणें जेजूक पासून केलें आनी जेजून वॉर्निंग दिलेलें आसा रिमेंबर द लॉर्ड्स वायफ लोटाच्या बायलेचो उगडास कर म्हणलेलें आसा कितें ताका घडलें तेच परी म्हजो भाव म्हणतो रॅप्चराक 6 जाणांक घडटलें सो कॉल बिलिवर्स म्हजो भाव म्हणतो जे आजून पासून तांकडे मुर्ती आसा काळजान जे ताणें हातराचे लाकडाचे भाड वयले आसात पूण होरे मुर्ते पयशांची आस हे तांच्या काळजान भितर आसा आनी तांकां खबर पासून ना म्हजो भाव म्हणतो आमच्या भितर हे मुर्ती रिगलेली आसा ही जावन आसा दुसरी मुर्ती पयली मुर्ती कसली फातराची लाकडाची फिजिकली आनी दुसरी जावन आसा स्पिरिच्युअली म्हजो भाव म्हणतो काळजान भितर आसा ती लास्ट जावन आसा आस जावन आसा डिझायर जावन आसा पयसो जावं पयशांचो सोऱ्याची आस तुका आसा चेडवांची आस तुका आसा पोर्नोग्राफीची आस आसा तुका हुंयच्याय वस्तूची आस आहा देवाच्यान चड वो देवाच्यान चड हुंयच्याच वस्तूचो तुवें मोग केलो जाल्यार ती तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा आनी तिसरी जावन आसा म्हज्या भावबणान देवाचें उतर तूं जाणा आसतना तुवें आयकवना तेकाय म्हणटा आयडोलेट्री आमी पळयलेलें आसा 3 भाशेची आयडोलेट्री हांवें सांगलेली आसा एक हातराची लाकडाची फिजिकली देव म्हूण सजमोन तूं ताका वर्शीप करता मागता फुलांक घालता आरती पेटयता दॅट इज कॉल्ड आयडल वर्शीप दुसरी जावन आसा डिझायर आस जावन आसा पयशांची ओ आनी कोणाची देवाच्यान चड तूं पयशांचो मोग करता ओ आनी खंयच्याच्या वस्तूचो मोग करता जावं तुज्या बायलेचो भुरग्याचो ओ कित्याचोच ह्या संवसारान तूं मोग करता देवाच्यान चड तेकाय म्हणलेलें आसा आयडल वर्शीप आनी तिसरी जावन आसा म्हज्या भाव म्हणतो देवाचें उतर तुवें आयकवना जायत घडत तुवें मनशाचें आयकलेलें आसा ओ तुवें खंयच्या प्रिचराक फॉलो केलेलो आसा ओ प्रिस्टाक फॉलो केलेलो आसा पाद्री कितें सांगता तें तुवें आयकलां ओ प्रिचर कितें तुवें सांगता तें आयकलां तो तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा ओ तुज्याच मोतीचेर विस्वास दवरप आनी तुज्याच मोतीन कितें येता ताचेर विस्वास दवरप आनी ताच्या प्रमाणे चलप तिवूय बायबलाचेर मुर्ती म्हणलेली आसा लिसन देवान कितें सांगलेलें आसलें सौलाक 1 सामुएल चॅप्टर 15 आनी देवान सांगलें सामुएलाक सांग सौलाक वच आनी आमेलेक पळय आसा ताका सगल्यांक ताका जिती मार इवन द भुरग्यांक कितेंच आडी नाका पूण आमी पळयता सॉल देवाचें उतर रिजेक्ट करून आपणाच्या मोतीन तो चलता म्हज्या भाव म्हणतो आनी देवाचें उतर रिजेक्ट करून तो सबार मेंढरी हाडटा आनी सबार वस्तू हाडटा आनी कितें जाता उपरांत आमी पळयता देव सामुएलाक धाडटा सौलाक रिब्यूक करपाक आनी उपरांत आमी वस 1 सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 22 अशें बरयलेलें आसा म्हज्या भाव म्हणतो एंड सामुएल सेड had the Lord as a great delight in the burnt offering and sacrifice as in the obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than the sacrifice, and to hearken than fat of ram. For rebellion is a sin of witchcraft. देवाचें उतर आयकना म्हणतो एक जादूक म्हणलेलो आसा. And listen, and stubbornness is the iniquity of idolatry. And disobedience ही जेवन आसा आयडोलेट्री म्हणलेली आसा मुर्तीची पुजा आनी ताका लागून म्हज्या भाव म्हणतो जरी तर तुवें आय देवाचें उतर आयकवना तुवें खंयचो प्रिचर सांगता म्हूण ताचें आयकलां ताका तुवें फॉलो केला तो प्रिचर ओ प्रिस्ट तुज्या जिवितान आयडल वर्शीप जावन आसा म्हज्या भाव म्हणतो आनी ताका लागून आमी पळयता जेन्ना आपोसलांक प्रिचींग कोन्नाका म्हूण सांगलें जेच्या नांवान पेद्रू ताका आन्सर दिता म्हज्या भाव म्हणटा लिसन कितें म्हणलेलें आसा Acts chapter 5 verse 29 and Peter and other apostles answered and said we ought to obey God rather than men जे कोणाचें तूं आयकता ती तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा बायबल सोडून देवाचें उतर सोडून तूं तुजें मोतीन कितें आयकता खंयचें ट्रेडिशन तूं आयकता खंयचें चाली आयकता ओ प्रिचराक तूं फॉलो करता जो प्रिचर तुका रॉंग शिकयता आनी स्टील तूं ताका फॉलो करता ही तुज्या जिवितान मुर्ती जावन आसा कोणूय तो जावं फटकेरी शिकोवन तुज्या जाग्यार आयकता
आनी तूं ताका फॉलो करता तो प्रिचर आनी ती फोटकिरी शिकोवन तुज्या जिवितान मूर्ती जावन आसा म्हज्या बाब म्हण तूं देवाचें उतर सोडून तूं आनी कोणाचें आयकता तुज्या मोतीचें ओ प्रिचराचें ओ मनशाचें आयकता इवूय तुज्या जिवितान मूर्ती जावन आसा म्हज्या बाब म्हण तूं आनी ताका लागून आमी पळयता 4 John chapter 5 verse आमी पळयता त्या जाग्यार अशें बरयलें आसा 4 John chapter 5 verse 21 Little children keep yourself from idols amen and John हे कित्याक बरयता कित्याक John is warning for the false preacher false teacher false Jesus फोटकिरो जेजू फोटकिरो आत्मा फोटकिरी शिकोण हाका लोक फॉलो करना जावपाक जॉन हें बरयता म्हज्या बाब म्हण तूं आनी जर तर तूं देवाचें उतर सोडून जसो सॉलान देवाचें उतर रिजेक्ट केलें म्हज्या बाब म्हण तूं आनी साम्युएल सांगता देवाचें उतर डिसओबे करप म्हणजे एक आयडल वर्शीप म्हणलेलें आसा आनी ताका लागून म्हज्या बाब म्हण तूं आयज जायत वेळ तुवें हातरांची वर्शीप करूं ना जायत हातरांक तुवें नमस्कार करूं ना जायत पूण तुवें आस केल्या जायत पयशांची डिझायर केला जायत ओ तुवें रॉंग प्रिचराचें आयकलां जायत ताची टिचींग तुवें फॉलो केलें जायत तूं जाणा आसतना तो रॉंग म्हणून स्टील तूं ताका फॉलो करता जाल्यार तो प्रिचर आनी ती टिचींग तुज्या जिवितान मूर्ती जावन आसा म्हज्या भाव म्हण तूं आयडल वर्शीप जावन आसा देवाचे उतरा प्रमाणे चलना पूण तुज्या मतीन तूं पातयेन चलता ती जावन आसा आयडल वर्शीप जावन आसा बायबला प्रमाणे आनी हाका पनिशमेंट कितें जावन आसा इटर्नल हेल जावन आसा म्हज्या भाव म्हण तूं दर एका आयडलेट्रीक तुवें घोडे फिजिकली करूं ना जायत पूण स्पिरिच्युअल तुवें केलें जायत तुज्या काळजान भरून दवरलें जायत मूर्ती आस ओ डिझायर संवसारची आस घराची आस कसल्या पयशांची आस आनी कित्याची आस देवाच्यान चड ही जावन आसा आयडल वर्शीप आनी तुवें खंयच्या फॉल्स प्रिचराक फॉलो केला जायत ओ तेजें आयकलां जायत ओ तुवें ताका फॉलो केला जायत कान दिले जायत तुका सांगला आसतना तुवें कान बेरे केले जायत हो प्रिचर आनी ताची टिचींग तुज्या जिवितान आयडल वर्शीप जावन आसा म्हज्या बाब म्हण तूं देवाचें उतर आयकनासतना तूं मनशाक फॉलो करता ती आयडल वर्शीप म्हणलेली आसा आनी हांकां सगळ्यांक पनिशमेंट इटर्नल हेल जावन आसा आमी पळयता आयज सबा लोक म्हज्या बाब म्हण तूं ते चिंता आपणे हातरांची मूर्तेक वर्शीप करना देखून आमी आयडल वर्शीप करना मुस्लीम म्हज्या बाब म्हण तूं आनी सगळ्या धर्माचे सगळो धर्म आसा म्हज्या बाब सबार धर्म आसा जेहोवा विटनस बुक ऑफ मॉर्मन ज्यूइस आसा जे हातरांक लाकडांक वर्शीप करना आहले जेच्या तेंपार बायबलाचेर आमी पळयता म्हज्या बाब म्हण ज्यूइस जे एका देवाक वर्शीप करता म्हूण ते सांगताले फातरांक लाकडांक ते वर्शीप करनासले मुर्त्यांक वर्शीप करनासले पूण तेचे काळजान पयशांची आस आसली जेजू सांगता ताका लागून जेजून म्हणलेलें आसा एका ग्रेस मनशाची ओपार जेजू सांगता थिंगा आपणाचेर पातयेलेले आनी गिरेस्काचे आशेक लबडवलेले तसल्या मनशांक ती जेजू स्टोरी सांगता म्हज्या बाब म्हणून रिच मॅनाची आनी अब्राहाची आनी पळयता हांव तूं मुर्त्याक वर्शीप करना जायत पूण देवाच्यान चड तूं पयशांचो मोग करता ती तुज्या जिवितान मूर्ती जावन आसा थिंगा माय फुडें जेहोवा विटनस बुक ऑफ मॉर्मन आनी सबार दुसरे धर्म आसा मुस्लीम ते मुर्त्यांक वर्शीप करना म्हज्या बाब म्हण तूं पूण ते कोणाक फॉलो करता तेंच्या प्रिचरांक फॉलो करता तेची फोटकिरी शिकोवन आनी ही जावन आसा तेंच्या जिवितान मूर्ती जावन आसा म्हज्या बाब म्हण तूं देवाक सोडून देवाचें उतर सोडूंक जो मनीस खंयच्या मनशाची चाली पडटा टिचींग फॉलो करता ती जावन आसा ताच्या जिवितान मूर्ती जावन आसा आनी हाका कितें जावन आसा इफेन मरण जावन आसा विदावट होप आनी बायबल सांगता मुर्त्यांक वर्शीप करता तो स्वर्गीच्या राज्यान भितर सच्चना म्हणलेलें आहा देवान आनले तो रिपेंट जाले बगोर आनलेत तेणें जिवीत बदलल्या बगोर आनलेत तेणें रडले बगोर आनी देवाक उलो मारल्या बगोर देवा ही म्हज्या काळजान मूर्ती आसा हांव फातराची करना जायत पूण स्पिरिच्युअली म्हजे भितर बोललेली आसा देवा म्हाका तुला सुटका दी आनलेस तो रडले बगोर आनी म्हज्या बाब म्हण तूं रडोन कोण पवित्र आत्म्यान ताका फुरसाच्या फुड्यान हाडल्या बगोर आनी जेजूचेर ताणें विस्वास दवरल्या बगोर आनी जेजू ताका हेल्प करतलो आपणाचेर विस्वास दवरपाक आनी पवित्र आत्मा येवन ताका सुपर नॅचरल बदलल्या बगोर माय फ्रेंड तो स्लेव जावन आसा मुर्त्यांचो जायत गोळे तो फिजिकली जायत गोळे तो स्पिरिच्युअली जायत गोळे तो फॉल्स प्रिचराक फॉल्स करता असले मुर्त्यान तो स्लेव जावन आसा आनी ताका होप ना म्हज्या बाब म्हण तूं आनी होप जावन आसा हालो देव आनी ताचें उतर आनी ताका लागून बायबल सांगता तुमच्या मदें कोणूय येयलो जाल्यार पूण ह्या उतरा प्रमाणे उलयना जाल्यार ताचें आयकूं नाका म्हणलेलो आसा न्हय म्हूण ताका घरान पासून जेयनाका म्हणलेलें आसा आयज आमी पळयता म्हज्या बाब म्हण तूं सबार जाण आयज क्लेम करता आपणें बिलिवर म्हूण पूण तेजे काळजान मूर्ती आसा ते तांकां खबर ना म्हज्या बाब म्हण तूं आनी हे मुर्ते मनशाक इफेनान वतले नॉच हातराचे नॉट लाकडाचे पूण पयशांचे थिंक अबाउट द जुडास थिंक अबाउट द लॉर्ड्स वायफ लॉर्डाच्या बायलेच्या जिवितान कसली मुर्ती आसली ग्रेस्कायची आस
जुडासाच्या भितर कसली मुर्ती असली? ग्रेस्काची आस. आणि जुडासाक हेलान आलो आनी लोटाच्या बायलेक मिठाचो हांबो करून दवरली म्हज्या बाबडो. आनी जर तर तुवें सिरियसच घेवना जाल्यार वन डे डेथ वील गोइंग टू कम अँड टेक अवे. एक दीस मरण येतलें आनी मरण तुका स्ट्रेट वतलें म्हज्या बाबडो, जर तर तूं साल्वा जावन जाल्यार. प्रेज गॉड.